भावनो आनी भयणीनो, तुमचे सवाल आमची जाप. कार्मेल किरणाच्या नव्या अंकड्याक तुमकां स्वागत. आधुनिक तंत्रज्ञान संवसार एक ल्हानशी हळ्ळी करूंक शकला. संवसाराच्या खंयच्याय पोंतार आमी आसूं, तंत्रज्ञानात वरवीं आमी लागीं जाता. उलोवंक फोना मुखांतर, पळोवंक कॅमेरा मुखांतर, व्हिडिओ मुखांतर साद जाला. आनी हाच्या की उंचलें वा शिखरच म्हूण येता, आनीकी हाच्या की तंत्रज्ञान वाडोवंक आसा. आतां आमकां प्रस्तूत आसचें वॉट्सॅप, इंटरनेट, फेसबूक, स्कायप, वायबर आनी असल्या सर्व माध्यमां मुखांतर आमी पळोवंक शकता, उलोवंक शकता, कांयच पयशे खर्ची नासतना फुंक्याक म्हणले बरें. आनी अशें कुवेटांत म्हजो एकलो मित्र आसा आनी ताणें कार्मेल किरण कार्यक्रम यूट्यूबार पळयता म्हणटा तो. आनी ताणें म्हाका वॉट्सॅपार एक मॅसेज धाडून सांगतच एक व्हिडिओ धाडलो. तो व्हिडिओ कितें म्हणून हांव तुमकां सांगता. त्या व्हिडिओंत आकाशार तावन एक कोंत उपचें वा सकयल देंवून येवचें दिसता. आनी त्या कोंता भितर मोरी दिश्टीक पडचें आसा. मोरयेचें एक रुपणें ताचे भितर आसा. आनी तो म्हजो इश्ट म्हणटा, हें इराकांत घडलेलें दर्शन, वा तो म्हणटा इराकांत मोरी दिश्टीक पडल्या. तुमकां कळीत आसतलें इराकांत आतां परिस्थिती कशी आसा गे म्हूण. मूलभूतवादी इस्लामिस्ट वा इस्लाम धर्माचे मूलभूतवादी ते कितें करते आसात म्हळ्यार इराकांत इस्लाम राष्ट्र स्थापीत करचें म्हणून वावुरते आसात. सरकारा विरोधूच ते झूज मांडते आसात. आनी असलें तांच्या झुजांत क्रिस्तांव मस्त कश्ट ते आसात. क्रिस्तांवांक तेजी वेशी मारते आसात. आनी आमचे भाव आनी भयणी क्रिस्तांव सांगतच अल्पसंख्यात आपणाचो गांव सण्ण राणां मोल्यांनी उपाशी वळवळते आसात. स्त्रियांचेर अत्याचार चलते आसात. भुरग्यांक जिवेशी मारते आसात. मात्र न्हय, दोळ्या मुखारच आमच्याच भावांक गुळो मारून नाश करचें घडतें आसा. थोड्याच दिसा आदीं पापा सायबान एका कार्दिनलाक थंयसर आपणाचो वैयक्तीक प्रतिनिधी करून धाडलो आनी कोस्टूच्या लोकांक भेटोवंक ताणें सांगलें आनी आपणाची बुजवण ताणें तांकां दिली. आनी अशें इराकांत कोस्टून आमच्या भावा आनी भयणी विशयंत सामान्य माध्यमांनी तितली खबर जाते ना, पूण कातोलीक माध्यमांनी हाचे विशयन जायती खबर जाते आसा आनी तुमकां ह्या विशयंत कळीत आसा म्हणून हांव चिंता. आतां त्या म्हज्या मित्रान विचारलेलें सवाल, अशें मोरी वा कोणी सांत वा सांतीण दिश्टीक पडली जाल्यार तक्षणच इगर्ज माता तें मानून घेता गे, वा कसलें प्रोसिजर आसा म्हणून सवाल ताचे. भावनो आनी भयणीनो, पयल्यान पयलें हांवें हो व्हिडिओ म्हज्या मित्रान धाडिल्लो पळयलो आनी तुमकांय थोड्यांनी असोसो धाडलो आसतलो. आतां न्हीज जावन मोरी दिश्टीक पडली की हांव सांगूंक शकना, कित्याक म्हाका त्या विशीं सारकी जाणवाय ना. पूण त्या व्हिडिओर अशें दिसता की कोंत आसा आनी ताचे भितर मोरयेचें रोपणें आसा आनी वाऱ्यार उपचें दिसता. आसूं, आतां असलें एक अजाप घडलेंच वा सांत सांतिणीचें वा मोरयेचें दर्शन लाभलेंच आनी ह्या विशयन खबर कळिल्लेंच दियेसीचो गवळी वा बिस्पो एक समितीक रचता. थियोलॉजिकल कमिशन म्हणटा आमी. आनी ह्या समितीन त्या गणिता विशयंत जायतें अध्ययन करूंक आसा.
चिंत्या धाकल्याक मोरी एका व्यक्तीक दिश्टीक पडल्या. तर दिश्टीक पडलो जागो, मोरी आनी त्या व्यक्ती मदें चल्लें संभाशण आनी तातूंत उगडप जाल्ल्यो संगती, त्या व्यक्तीचें व्यक्तित्व आनी त्या गणिताक भोंवतणीच्या क्रिस्ती समुदायाचें रिएक्शन वा प्रक्रिया कशी आसा हें सगळें अध्ययन करूंक आसा. ही समिती अध्ययन करणं एक पॉझिटिव्ह रिपोर्ट, सकारात्मक धनात्मक वर्दी दिता जाल्यार तें आजाप खरें म्हणून गवळी बापाक मानून घेवंक साध्य आसा. एखाद्या वेळा अध्ययन करची समिती त्या गणिता विशयंत नकारात्मक वर्दी दिता जाल्यार तें गणित थंयच आखेर जाता, मुखारसून वचना. वातिकान हातूंत मेतेर जाता की म्हणचे सवाल तुमी विचारच्यात. वातिकान सामान्य जावन असल्या संगतींनी मेतेर जायना. विशेष गरज पडल्यार मात्र वातिकान असल्या संगतींनी मेतेर जाता आनी सर्तीक अध्ययन करता. तर मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, म्हज्या मित्रान विचारलेल्या सवाला दरम्यान तुमच्या मतींतल्या सवालाक जाप मेळ्ळी आसतली. देव बरें करूं.